say, toma pepino, take a cucumber and give me a menino, which means child. The people come here to pray that they may have a child. And I saw the faith of the people, which is very, very impressive. I've been here several times, but not for the feast. I had also worked here many years ago, but it was a very special privilege and grace to be here on this occasion. I joined the people in praying for them, and I know that they have prayed for me, and we prayed for all the people. दर वर्सा अशें तरेचे फेस्त जाता आनी हजारो लोक ह्या फेस्ताक हांगा आपली उपस्थिती लायतात. खास करून प्रत्येकाक तवश्याचो हो प्रसाद दिलो गेलो वता. मीस जाता, धार्मीक कार्यक्रम जाता आनी सगळ्या धर्माचे लोक हांगा ह्या फेस्ताक येतात. हे सगळें पळोवन खूब आनंद जाता. एक वार्षिक फेस्टिवल हो बऱ्या मोठ्या दबाज्यान जाता. आज खास करून ह्या फेस्ताक प्रमुख पाहुणे म्हणून जे अंदमानाक जे प्रिस्ट आशिल्ले ते आज ह्या चीफ गेस्ट लोक उपस्थित आशिल्ले. म्हाका तेणी निमंत्रण दिल्लें आनी ह्या हातूंतल्यान सगळें पळोवन खूब बरें दिसलें की समाजाच्यो काही अडचणी असतात, हे असतात, लोक येवन तांचे कडेन देवा कडेन मागतात आनी ते पुराय जाता अशी आमची हें आसा, बाध्यता आसा. अशेच पद्दतीन सगळ्या धर्माचे लोक अशे एकत्र तर खूब बरें दिसता. आनी एक धर्मा मदले काही मत बारीक सारीक जे मतभेद आसा ते अशें आनंद पयस वता. सगळे मेळून हे सगळे एकमेकांच्या आनी एक जाणटा तरी मतदारसंघ वचूच आसा. अख्खें गोंयय तशें आसा.